नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान. उबाळाच्या सुटये उपरांत शाळांनी किलबिलाट. नवे शिक्षणीक वर्स सुरू. आज सावन शाळा सुरू जातात. नवी बॅगा, पुस्तकां, नवो युनिफॉर्म जोती चढोवन भुरगीं स्कुलांनी हाजेरेक. नव्या क्लासींचे नवे धडे. कांय कडेन सकाळी स्कुलाक भायर सरपाच्या वेळार पावसान हाजेरी लायली. कांय वाठारांनी शाळांच्या मेंटेनन्साची कामां आजून जावकूच ना. शाळा आजून उगड्योच आसात. विद्याप्रसारक प्राथमिक विद्यालय आणि विद्याप्रसारक हायस्कूलच्या वतीन आज जे या नवीन शैक्षणिक वर्षात त्यांच्यानी ॲडमिशन आमच्या शाळेन घेतला त्यांचे एक स्वागत आम्ही एक त्यांची ओवाळणी करून फूल दिवन त्यांना जे तोंड गोड करून त्यांचे आम्ही स्वागत केलेले आसा. अशें वर्साच्या वर्सा आम्ही चालू असता आमचे त्या निमतान आयज आमचो शॉर्ट असो कार्यक्रम आमी केल्लो आसा. त्या निमतान सगळ्या भुरग्यांचे सगळ्या पालकांचे हांव शाळेच्या वतीन PTA वतीन आणि मॅनेजमेंटच्या वतीन हांव सगळ्यांचे स्वागत करता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हापसा पालिका मंडळाची आणि हेर अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. बसकेक प्री मान्सून कामां आणि हेर वेगवेगळ्या उदरगत कामांचेर चर्चा जाली. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. पालिकेत वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडपाचो खंय विचार. सिवेज टॅक्सा विशीं चर्चा. कोयर रस्त्यार उडयतल्यांचेर खर कारवाय जातली म्हणून मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. टायम टू टायम म्युन्सिपालिटीनी तांकां नोटिसीस इश्यू करूंक ना, स्टॉप वॉटर वर्क ऑर्डर दिवंक ना. ताका लागून ही समस्या हांगासर उद्भवता. म्हणून फ्लडिंग आनी हें तें खूब मोठ्या प्रमाणात जालां. बट तरी सुद्दां हांवें म्हणजे जितक्या कावन्सिलरांनी आपले सगळे इश्यूज सांगल्या तितके हांवें कन्सर्न इंजिनियरांक फाल्यांच्यान सगळे फिल्डाचेर आसतले. म्हणजे रोड्स सगळे मोटरेबल करप, ज्या ज्या जाग्याचेर गटर्स खड्डे आसा तितके. सिवरेजीचें काम खंयसरी इनकम्प्लीट आसा किंवा बाकीचे आसा तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. इन्क्लुडींग मेजर गटर्स जे आसात पळय व्हडली नालाच ते WRD फाल्यांच्यान पुराय क्लिनींग करपाचें काम हे WRD डिपार्टमेंट्स करतले. ड्रिंकींग वॉटर सप्लायज थोडे कडेन जे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले विशेश थोड्या वार्डांनी ई कडेन कॉर्डिनेशन करून दिवन तेंचे रिजॉल्व्स करपा खातीर लायिल्ले आसा. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बारीक सारीक वर्क्स ही जी आसा पयलीं पावसा पयलीं ती तांकां कंप्लीट करपाक लायला. तेजो ई पर्टिक्युलरली हांगासर आशिल्लो आनी सगळें काम हातांत घेतलें तें करतलें. विशेष करून म्युन्सिपालिटीन काही रिफॉर्म्स हाडपाचे आसा. जशें आमी पंचायतीन रिफॉर्म्स हाडले त्याच धर्तीचेर म्युन्सिपालिटीच्या रिफॉर्म्साची गरज आसा. आमचो DMA थोड्या दिसांनी मूव केल्या उपरांत म्हणजे ते वेगवेगळे त्यांचे अर्दे प्रॉब्लेम्स जे आसा पळय हे जे पार्टिशन आसतले किंवा रिपेर फॉर द हावस हे ते आसतले. इवन दो तेंचे टॅक्सीस कलेक्शन म्हणजे म्हापसा म्युन्सिपालिटीच्या बाबतींत तशें टॅक्स कलेक्शन करपा खातीरूय बी मागीर तो गार्बेज टॅक्स आसूंदी, ट्रेड टॅक्स आसूंदी, हावस टॅक्स आसूंदी सगळ्यात कमी पर्सेंटेजीन करता. बट हांवें COक इन्स्ट्रक्शन्स दिला की हाज्या फुडें आमकां सिस्टम जाग्यार घालची पडटली. ही जर बँकेक नाल्यार बाकीच्या कोणाक घेवन 100% टॅक्सीस कलेक्शन करचें पडटलें. वेगवेगळे तरेचे इश्यूज आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस केलेले आसा. एंड विथ दीस मिटींग आय एम कॉन्फिडंट दॅट फुडले 10 दिसां भितर चडशे विशय आमचे जे आसा ते सॉल्व जातले. पावसान नेट धरला. आता गोंयांत मान्सून ट्युरिझमाक नेट. लोक वॉटरफॉलांचेर ट्रेकिंगाक वचूंक सुरू. राना खात्याच्या ज्युरिडिक्शनांत येवपी वॉटरफॉल ट्युरिस्टांक उक्ते आसतले. राना महामंडळाची अध्यक्ष देविया राणीची म्हायती. सुरक्षेच्या नजरेन राना खात्याचे स्टाफ आणि लायफगार्ड खंय नजर दवरतले. गायडेड एक्टिव्हिटी चालू उरतल्यो. देवियाची म्हायती. दाबोळे कॉन्ट्रॅक्टराच्या बेजबाबदारपणान दोगांक जीव गेलो. कॉन्ट्रॅक्टर MVRक बूक करचो म्हूण काँग्रेस मागता.
4 मार्चाक एकलो सोंपिल्लो तेन्नाच काँग्रेसीन कागाळ केल्ली. मात बीजेपीच्या जावयाक साल्वार करूंक खंय आनीक एकलो गेलो. MVRची कामां बंद करात, सोंपिल्ल्यांच्या फामिलीक भरपाय दियात म्हूण काँग्रेस मागता. गोंयांत नॅशनल हायवेंचेर निश्पाप गोंयकारांचो जीव वचप नित्याचें जालां. काँग्रेसीन तोच मुद्दो धरून सरकाराचेर फोग काडलो. कॉन्ट्रॅक्टराचेर कारवाय करची म्हूण काँग्रेसीची मागणी. डिफॉल्टर वो कॉन्ट्रॅक्टर हाणें पेडणेच्या तालुक्यांतलेय गोंयकारांचे जीव घेतिल्ले आसात आनी फोंड्या जो हायवे बांदला थंय सुद्दां गोंयकारांचे जीव घेतिल्ले आसा. सो असल्या लोकांक जे एक्सचेकराच्या पयशाचेर आपली बॉल्सां भरतात, म्हाका दिसता हाचेर सक्त कारवाई जावपाक जाय. हाच्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की हें सरकार म्हणटा तें सामान्य लोकांक लागून काम करना. गोंयकार जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान काम करतालो स्वप्नील चिंदारकर हाचो जीव गेलो. कित्याक लागून गेलो? कित्याक तर त्या कॉन्ट्रॅक्टर M. वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेड हाच्या नेग्लिजन्साक लागून बॅरिकेडींग ताचेर पडलें आनी ताचो जीव गेलो. आमचे थंयचे सगळे हे फुडारी तांणी वचून 6 मार्चाक ही कंप्लेन थंय फायल केल्ली स्थानीक पुलीस स्टेशनाचेर. सांगिल्लें की ह्या M. वेंकटराव इन्फ्रा प्रायवेट लिमिटेडाचेर सक्त कारवाई जावची, ताचेर सक्त जे सेक्शनां आसा ती लावची, कित्याक गोंयकाराचो जीव गेला. हें केन्ना आतां 4 मार्चाक. पूण हें सरकार, पुलीस डिपार्टमेंट ह्या BJPच्या जाव्याक वाचोवपाक म्हाका दिसता मुखार सरिल्ले. दुर्दैव अशें की 28 मे बाब एक पेंटर आशिल्लो ताचो रातचो जीव गेलो. ताका लागून मर्डर तुमी केलो. जर तर 4 मार्चाक जर तुमी प्रिकॉशन घेतिल्ले अंडर नेग्लिजन्स जाल्यार 28 मेयाक ताचो जीव वचपाचो न्ही. पूण खरो मेन कल्प्रीट कोण? हो सरकाराचो जावय. बीजेपीचो जावय म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरांच्या चुकांचेर आड नदर म्हूण काँग्रेस म्हणटा. सरकाराक हुस्को जावय कॉन्ट्रॅक्टराचो, लोकांचे पडिल्ले ना म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो. इतले मजगती काँग्रेसवाले DGPक वचून मेळ्ळे. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. बस्तोडा 10 जाणांच्या गँगान एका जोडप्याक मारबडय केली. सोमारा राती घडणूक. दनपारा खंय पार्किंगे वेल्यान एकल्या कडेन वाद जाल्लो. साजे खंय तो 10 जाणांक घेवन आयलो, दाखयता तुका म्हूण उलयलो. गुरुवार बायलेचेर हात घालो. जोडपे जखमी. उसरा राती 3 पुलिसांनी अटक केल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा पुलीस अधिकाऱ्याचे इन्व्हॉल्वमेंट असल्यार सस्पेंड करता. बस्तोरा एका 10 जाणांच्या गटान एका जोडप्याक मारपाची घडणूक घडल्या. प्रेग्नेंट बायलेचेरूय हल्लो. तो फाटल्यान तो एकलो म्हातारो आहलो. तो म्हाका म्हणलो मदीं गेलो जाल्यार रे. हांवें म्हटलें म्हाका साडयान चल म्हटलें. तो फुडल्यान मदींच रावलो आनी म्हाका म्हणलो तूं आपल्या वळखाताय दादा घेता. म्हाका गाडी घालूंक लागलो. म्हाका गाडी घातला तूं आनी तूं म्हटलें म्हाका गाडी घालताय आनी हांवें तो गाडी घातली. तो म्हणलो आपल्या वळखा म्हाका घट धरलो. हांवें हात सोडिल्लो हेजो आनी हांवें म्हटलें म्हाका धरताय तूं, म्हाका धरपाचो रायट ना म्हटलें. तो पास चालू केलें हांवें आनी काय म्हटलें 8:30 जाली. आनी ह्यो मागीर एकलो येयलो, तो चेडो दिसता. तो येयलो आनी तो म्हणलो ती गाडी कोणाची रे? म्हटलें म्हाजी गाडी म्हटलें. मागीर म्हणलो तुजी गाडी तुवें कोणा हें चड उलयलो शाणपणां म्हणली. हांवें म्हणलें जालें अशें जालें म्हटलें. तो म्हणलो तुका चड उलोवंक जातलो म्हणलो राव मातसो. हांवें बरें म्हटलें हांव म्हाजें ऑर्डर मारपाक चालू आसा म्हणजे मारता म्हटल्यार ऑर्डर दिली आनी दुसरी ऑर्डर घेतल्या म्हणून तेजे हांगासर 2-3 गाडयो येयल्यो आनी म्हाका खबर ना गाडयो. हांवें म्हाजें कामां बिजी आहलो. सगळ्या जाण येयले धांवन. म्हाका घट धरलो. पयलीं हें उडलें म्हाजें टी-शर्ट ओडलें आनी येता म्हाका एकलें पयलीं गोंयांत धरलो आनी धुकलून फुडें आयलो. तितले हांगासर एकलो आनी एकलो येयलो आनी मारीत रावले एकलो. आतां म्हाका सुद्दां तांकां सांगता प्रेग्नेंट आहा तरी बी तेंच्यानी म्हजी तकले केस धरले. ते काडे हे करता म्हणून केस ओडले म्हाजे. खूब मारला तेन्ना नाका पांय. आतां हांव सुद्दां तेचे पांया पडलें. हांव तेच्या हांव तरी मारूंक नाका मारूंक आयकूंक ना एक शब्द आयकूंक ना. तेन्ना ते येयले आनी ती बायल प्रेग्नंट आहा. तिणी रडोन सांगला तेणी अशी तकली घट धरली. ताच्या तकलेन मारिना फुडें म्हाज्या भाभीन अशी तकली तेजी घट धरली आनी बाबा आपूण प्रेग्नंटा मारूं नाका. प्रेग्नंट बायलेक तेंच्यांनी हांगासर फाटीर 2 रॉड आसा हांगासर किणयला. तेचे तकली किणयल्ली आसा. पुलिसांक आपली ड्युटी करपाची काय पॉलिटिशनाचें आयकपाचें हें पुलिसांचेर आहा. आतां एक पॉलिटिशन तर विक्टमा वाटेन सपोर्ट करता जाल्यार ती बरी गजाल. बट अक्युजा वाटेन सपोर्ट फोन मारता जाल्यार ही पॉलिटिशन सारकें न्हू. मुख्यमंत्री म्हणटा खंयच्याय पुलीस अधिकाऱ्याचे इन्व्हॉल्वमेंट असल्यार ताका सस्पेंड करता.
पयले एसॉल्ट जाल्लो आसा 3 म्हयन्याच्या एक प्रेग्नंट बायलेचेर आनी त्याच्या घोवाचेर ह्याचेर अशें कळलो की पुलीस इन्वॉल्ड आसा, एडवोकेट इन्वॉल्ड आसा आनी म्हापसा पुलिसां कडल्यान सद्या इन्क्वायरी स्लो आसा अशें कळलेलें आसा. हांव DYSP आनी PIक इन्स्ट्रक्शन दिता, कोण जर पुलीस बीन इन्वॉल्ड आसत जाल्यार ताका सस्पेंड करता. हांव खरें सांगता, ओके आसना आसत जाल्यार सस्पेंड करता. मजगती म्हापसा पुलिसांनी ह्या केशींतल्या 3 दुबावितांक अटक केल्या. रंगनाथ शेटये, विनोद शेटकारी आणि कुशाल शेटये म्हणटा त्या 3 अटक केला. तपास चल्ला. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. घेऊया एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. बिट्टोणा बोटीचो उजो पालोवक पोर्ट खात्याची टग बोट खंय 13 मिनटां भितर पावली. फातोडेर 5:23 मिनटांचेर तांकां कॉल आयिल्लो. मात उजो लागला सुमार 4:45. फायर एक्सटिंग्विशराचो पंप खंय मातसो फॉल्टी आशिल्लो. टेक्निकल सुप्रिटेंडंट चवकशी करता. सुकतेक लागून मातशी कास्तीक जाली. पोर्ट कॅप्टनाची रजावा. शेनवारा फातोडेर मांडवी न्हंयत बिट्टोणा एका क्रूज बोटीक उजो लागिल्लो. बंदर खात्याची टग बोट उसरां पावली म्हूण बोवाळ. कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो संचालक ऑक्टिविया रॉड्रिगीज सांगता 13 मिनटां भितर खंय टग बोट पावली. फातोडेर 5:23 मिनटांनी खंय तांकां फोन आयिल्लो. In our waters now. Inquiry is being done. Okay, the incident has to be actually examined, and whatever is the fault or whatever is the finding, we need to make an incident report about this. Okay, so already we have put one of our competent surveyor along with our technical superintendent to investigate into it, and they will give me the report. We got a call at around exactly 5:23, and within 13 minutes, 13 minutes, our tug along with the master who was Gilbert, very competent people, and the whole staff which is there kept 24 hours. This has been there it was a low tide. There was a lot of current going, so the vessel itself which was drifting broke off because the rope melting broke off. Our vessels have to come in. I cannot tell my tug to go and touch this vessel and मजगती प्रुडंटान लायव्ह केल्ल्या रिपोर्टा प्रमाणे जर आपण पळयलें जाल्यार 4:45 खंय घडणूक घडिल्ली. अर्द्या वरां उपरांत बंदर खात्याक फोन आयल्या उपरांत 100 मिटराचेर आशिल्ल्या बंदर खात्याच्या टग बोटीच्या कर्मचाऱ्यांक जाग आयली. उदकाच्या पंपा विशीं विचारल्यार तो म्हणटा मातसो खंय तरी फॉल्टी आशिल्लो. टेक्निकल सुप्रिटेंडंट खंय चवकशी करता. घडणुके वेळार सुकती आशिल्ल्यान खंय थोडोसो त्रास जालो. So see, this is a FIFI system. We have a separate pump for that, okay, which is engine driven. So initially, it has to be you start at a lower this thing. Then finally, the pressure was up. So what happened? There was some small obstruction in the flow. Okay, so that's why there was some leakage in the pump. In the pump casing or something like that. Okay, I will just check because it's been under investigation. Our marine slipway in charge. He will investigate and he will give me the report. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादय डायवर्ट करची न्ही म्हूण बेळगांवां मोर्चा. सगळ्या पक्षांचे कार्यकर्ते ग्रीन एक्टिव्हिस्ट थळाव्यांनी एकठांय येवन कर्नाटक सरकाराच्या निर्णया आड कलेक्टराच्या कचेरेचेर मोर्चा व्हेलो. बेळगांवच्या उदक हुबळी धारवाडच्या कारखान्यांक व्हरतात. हांगा शेतकारांक उदक मेळचें ना. एक्टिव्हिस्ट उलयले म्हादय डायवर्ट करूंक खंय कशेंच दिवचें ना. म्हादय न्हंय वळोवची न्ही म्हणून बेळगांव मोर्चा. सगळ्या पक्षांतले कार्यकर्ते पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट थळाव्यांनी एकठांय येवन कर्नाटक सरकाराच्या निर्णया आड मोर्चा काढलो. बेळगांव जिल्लोधिकारी कचेरे भायर निदर्शनां. And we are not against the people who are asking the water. See, the movement is only to show don't damage the forest. But we also say you give water to people who are asking for water. A kind of a crusade, if they are done at the government level, there are so many options are there. They could have put check dams on Malaprabha. They could harness Penny Halla, which is causing problem to them. They could desilt the dam because if they don't desilt and if they get all the water of Madai. Diversion of the year, the river, what is happening, it is for the industrial growth. But at the same time, we need to be aware about the wildlife that is around us, the nature, the water, and also as we know that these have been recognized as the lungs of Asia. And we all are here to support this cause today. And we all stand, all the Belgamites and everyone around here, we stand for the wildlife, the nature, and the water. And we will see to it that enough pressure is built up, and the government will
It has to, and we really urge all the people to bring enough pressure and stop this project right away. उदा आसा न्ही ते उदा बेळगांवचे आसा आणि ते हुबळी धारवाडा वळयतात, डायवर्ट करता आसता ते आमचेर बेळगांवकरांक अन्याय जाता. हो अन्याय आमकां नाका आसा. तर आमी आमच्या हक्काचें उदक आमकां मेळूं जाय, हुबळी धारवाडा न्ही. आमकां अशें सांगपाचें आसा की डायवर्शन जाल्यार सगळी इकोसिस्टम जी आसा न्ही ती पाड पडटली. विशेष म्हणल्यार हांगा वेगवेगळे राजकीय पक्ष, वेगवेगळे राजकीय पक्ष, जात भेद हे सगळे कुशीन दवरून हांगा वेगवेगळ्या स्तरांतले लोक एकठांय जाल्ले आसात. आमचे उदक आमचो हक्क आसा, हे आमचे वातावरण आसात, आमचे वायल्ड सँच्युरी आसात, ते वाटायात आणि म्हादई प्रकल्प जावंक दिवं नाकात अशा लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर बेळगांव सावन लुईस रॉड्रिगीज. थिये माडेलात एफडीएन 10 दुकानांचेर धाडी घालून 2 दुकानां बंद केली. बुरशेपणांनी खंय फरसाण करताले. म्हापसा करजवाड्या एफडीएची रेड. चुकीचे लेबलिंग करून विकताल्या चिप्साची पॅकेटां जप्त. फळांची दुकानांय तपासली. फळां खंय टेस्टिंगाक व्हेल्यात. पिको केमिकल वापरिल्ले सापडल्यार एक्शन जातली. As a part of our surveillance drive, today we have covered 9 premises, and from these 9 premises, 2 we have asked to close down. One manufacturing unit preparing farsan which was operating in unhygienic condition. Likewise, also a caterer which was operating without license and under unhygienic conditions. They have asked to close the operations. The others that we have checked were some suppliers as well as manufacturers, and mainly fruits were checked today again. We are here in Mapsa yard where we have done a random check and we've also drawn samples. Also another supplier located in Madel PV area, we have also checked him supplying mangoes, and again surveillance samples have been drawn, and these will be sent for checking to check for any residues of chemicals. बेसिकली पण त्याचेर जे लेबलिंग आसा ते वेग आसा. चिकन लॉलीपॉप म्हणून वेग लेबलिंग केल्लें आसा टू मिसलीड. सो ह्या कारणां खातीर ते लॅबान धाडल्या आनी रिपोर्ट येतच फुडली कारवाय जातली. सद्याक स्टॉक जो आमी आसा तो कॉन्फिस्केट करून दवरला. एक केटरर आनी एक मॅन्युफॅक्चरींग युनिट. माडेल TV. म्हापशान काय बंद करून. कॅब एग्रिगेटर विरोधी टॅक्सीवाले आमदार मायकलाक मेळ्ळे. मायकल आनी टॅक्सीवाल्यांचे पेटले. 7 वर्सां जाली आमदाराची खंय फक्त आश्वासनाच. आमदार रावपाचो आसल्यार इशू तडीक लाय म्हूण मायकलाक धमकी. थळाव्यांचो धंदो भायल्यांच्या हातांत वचूंक जायना. सरकारा कडेन उलयता म्हूण मायकलाचे परत उतर. आम्ही पार्टी सोडली. आय रिस्पेक्ट यू, बट तू मरे केन्ना केन्ना असो उलयता न्हू. आम्ही लोकला जो सपोर्ट करता त्या खातीर आयज पासून आम्ही आमदारा. कॅब एग्रिगेटराक विरोध करपी टॅक्सीवाले आमदार मायकल लोबो आणि आमदार डिलायला लोबोक मेळ्ळे. एग्रिगेटर येवप म्हळ्यार आमी काबार. अर्द्या मायज टॅक्सीवाले काबार जाल्यात. टॅक्सीवाले उलयले. टॅक्सीकार सगळे अर्धे काबार जाल्ले. सर तुका सांगता मातसो जाता जाल्यार आमकां सपोर्ट कर. सारखे जाम पडले आमी. पूण आयज आमची परिस्थिती अशी हाडल्यात तुमी की तुमी ते विसरलेच सगळे. ते आतां आमी कितें करपाचें हें तुका हांव विचारता. आमी कितें करपाचें तुका. हांव 4 जाणांक जॉब दिता. बायल भुरग्यांक आनी म्हणजे 4 जाणांची पोटां भरता हांव. तुमी सेल्फ एम्प्लॉयडांक मरे सारके विकेक लायल्या. आमदाराक आपले अस्तित्व तिगोवंक जाय जाल्यार ताणें आमचे प्रश्न सुटावे करचे म्हूण टॅक्सीवाल्यांची शिटकावणी. गेली 7 वर्सां जालीं आमी आमदाराच्या दारार येता. आमी आमदाराचें आश्वासन आयकता, घरा वयता. सोल्युशन आज पर्यंत जालें ना. सो आयज ताका फायनल विचारूंक येयल्लें बाबा सोल्युशन जातलें काय ना तें. पूण कशें आहा, ट्रान्सपरन्सी जाय आमकां गटा, ट्रान्सपरन्सी दवरया. बट एप इज नॉट अ ट्रान्सपरन्सी आनी एग्रिगेटर इज नॉट अ सोल्युशन. आतां आमदार करतलो काय ना तें आमदाराक खबर आहा. आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरूंक जाय जाल्यार आमदार करतलो. आमदाराक जर आपलें अस्तित्व धरपाक ना जाल्यार आमकां सोंपयतलो आनी आमी सोंपतना तोय सोंपतलो. इतकें सांगपाक येयल्लें. थळाव्यांचो धंदो तांच्याच हातीन उरपाक जाय. तेच वांगडा दराच्या बाबतीत पारदर्शकता जाय. सरकारा कडेन चर्चा करून प्रश्न सुटावो करपाचे आमदार मायकल लोबोन उतर दिला. According to me, there has to be transparency. There is nothing. There is no compromise on transparency. तोंडान रेट सांगप ना. लेटर दितले आमी की आमचो लोकलाचो धंदो भायल्याच्या हातीन वचप ना. आमी भायल्याचे अंडर रावचे ना.
तेंचे कितें आसूं एक प्लॅटफॉर्म जर तर तेंचे जालें डिजिटल प्लॅटफॉर्म लेट इट बी इन देअर नेम. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. कोविडाच्या नव्या ल्हारात गोंयांत सद्याक कोविडाच्यो 8 केसी म्हूण रेकॉर्डार दिसतात. सिरियस केस ना, 2 एक्टिव्ह दुयेंती, एडमीट कोण ना, एकलो एडमीट आशिल्लो ताका खंय उपचार करून घरा सोडला. देशभरात 6 राज्यांनी मेळून 4000 मायज केशी, केरळात चड 40 दुयेंती सोंपल्यात. शिरोड्या तळपण घरकान्नीचो तकलेर फातर घालून खून करपी घरकार चेतन गावस सरकारी सेवेंतल्यान सस्पेंड. कलेक्टराची वर्द. तो फोंड्या अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याच्या कचेरेंत LDC म्हूण आशिल्लो. खुना उपरांत फोंड्या पुलिसांक मुखार सरेंडर जाल्लो. घरकान्नीच्या कोणा कडेन तरी अफेअर आसा म्हूण दुबावांतल्यान खंय खून केलो म्हूण ताणें पुलिसांक सांगला. आमी पळयतात की जो पयरूच शिरोड्या हांगासर जो मर्डर जाल्लो आनी ज्या बायलेक मारलेली जो चेतन गांवकार हो एक्यूज जो आसा हो एडिशनल कलेक्टर फोंडा हांगासर कामां आशिल्लो आनी अशी म्हायती मेळटा की हालींच तो बिचोलीच्यान हांगासर तेजी ट्रान्सफर जाल्ली म्हणून आनी आयज कलेक्टर ऑफिस मरगांव सावथ गोवा हांगासर ताजें आयज सस्पेन्शन ऑर्डर काडल्या आनी ताका जो गव्हर्मेंट जॉब आशिल्लो एडिशनल कलेक्टर ताका निलंबीत केला अशें म्हणून आयकूं येता. पुणेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ताळगांवां एका इलेक्ट्रॉनिक स्टेशनरी शॉपाक उजो. शॉपांतले सगळें सामान लासून काबार. शॉर्ट सर्किटान उजो लागला आसूये म्हूण शॉपवालो सांगता. 12 ते 15 लाखाच्या लुकसाणेचो अदमास. फायर ब्रिगेड येतासर शॉप लासून काबार. ताळगांवां एका स्टेशनरीच्या शॉपाक सोमारा रातीं उजो लागलो. उज्यान सामकोच पेट घेतिल्ल्यान शॉपांतले सगळें सामान लासून काबार जालें. दुकानूच खंय जोडीचें एक माध्यम आशिल्लें म्हूण दुकानदारान सांगलें. सायडीच्या दुकानांक मात कसलोच मार बशिल्लो ना. शॉपान म्हाजे इलेक्ट्रिकल आयटम आशिल्ले, स्टेशनरीचे, इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हाजे कॅमेरा, कंप्युटर, झेरॉक्स मशीन. कितले नुकसान आतां सद्याक? 15 लाख सुमार. 15 लाख सुमार. कांयच उरोवंक ना सगळें लासून. बारीक अशें बाकीचे मेन कितें आसा तें सगळें लासून. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.